पण आजचे हे 8वे आरोग्य शिबिर आणि 8वे आरोग्य शिबिर करताना आमच्या घरात जवळजवळ आम्ही 1,000 पेशंटना दवाखान्यात आहे. आजच्या 8व्या कॅम्पात जे आमचं मोटिवेशन असतं आम्ही आमचे ध्येय हा 30 कॅम्प पूर्ण पेडणे आणि हे करताना 8वे कॅम्पमध्ये मोटिवेशन असं की प्रत्येक कॅम्पात मोठ्या संख्येने लोक तो फायदा घेतला असतात. जवळजवळ 800 लोकांचे डोळ्या तपासणी करून गेले चष्मा त्यांची घरापर्यंत पावपाची आमची ऑलरेडी प्रोसेस चालू असा. धारगळे चष्मा पावले असा अनेक साथी मोदी पंचायती चष्मा पावला. त्यानंतर दुसरा जो विषय हांव भोंवला नाही लक्ष हांवें की आपल्याकडे PSC कासारवाडी खूप PSC हा थंय जवळजवळ 30,000 लोकांची ऑलरेडी तांकां ट्रिटमेंट चालू असता. पण जी बिल्डिंग आसा ती आयज 35 वर्सां जास्त जाल्ली आणि ती बिल्डिंग आयज जे काम त्या टायमार स्टार्ट त्या साठी ना आयज नवीन बिल्डिंग बांदपाची गरज आसा. आणि हे काम प्रामुख्याने ज्या आमदार कमीत कमी 10-15 वर्सां स्टार्ट करपाक जाल्ले. आमी जेन्ना खंयची वेवस्था खंयचे प्रोजेक्ट हाडटा तो फुडल्या 25 वर्सां आसपाक जाय म्हणून जो 35 वर्सां पयलीं बांदलो म्हणजे 25 वर्सां त्याचे लायफ काबार जाल्ले आहा. ऑलरेडी आमच्या आरोग्य क्षेत्रांत 10 वर्सां फाटीं आसा. आयज तुमी हॉस्पिटल आमी म्हणटा पण आयज ती परिस्थिती आहा PSC थंय कांय स्पेशल मेळना म्हाका वचून फावटी घालची पडटा. कारण आमची अपेक्षा खूब आसल्यो. आमदारांनी सगळ्यांनी खुबशी आमकां आश्वासन दिली पण ज्या तरेन ती चलपाक जाय ते हॉस्पिटल तशें चलना. आयज आमची संकल्पना जी आहा ते आमी म्हणटा JMC हॉस्पिटल ती खरी तर ती संकल्पना रावना. आमकां तालुका हॉस्पिटल जाय. ज्या दिसा तालुका हॉस्पिटल येतलें तर सगळ्यो OPD हांगा स्टार्ट जातल्यो. आमी डिपेंड करता त्या तालुक्यान JMC हॉस्पिटल डॉक्टर येतले कोण सोमार दीस कोण बुधवार कशें जातलें. त्यापेक्षा तालुका हॉस्पिटल डेली थंयसर OPD आसतली मागीर सगळ्यो ज्यो भायर OPD एसेन्शियल OPD आसतली आमी तेच्या साठी करपाक जाय प्रयत्न. हे न्हू की JMC तुजो फायदो कांयच ना ते आठवड्यान एक दोन डॉक्टर येतले पण आमकां तालुका हॉस्पिटल केलें तर डेली OPD आसतली. लक्षांत दवरात आमी मागीर केन्ना डॉक्टर पावना ते OPD आसता अशें जावंक शकता ते जावचें ना कितें सांगता. म्हणून आयज हो 5.5 वर्साची नोटीस म्हणून आयज येयला. हे सगळे कार्यकर्ते हे खरेंच काळजी रावतले फक्त आश्वासनां आसतली आनी फक्त आयज प्रश्न आहा की हे फक्त इलेक्शन खातीर करता ना. आयज हांव फ्री आसा. आमचे स्वताचे फाउंडेशन आसा म्हजे कडेन टीम डॉक्टराची टीम आमचो डॉक्टर आसा आनी आसा डॉक्टर आमची फॅमिली डॉक्टर्स आसा. सो म्हाका हे आरोग्य क्षेत्र येवपाक इजी आसा. ताका स्पेशल काय करपाची गरज ना. म्हणजे इतली मोठी टीम आसा. हांगासर हो आसा जयेश आसा हो सगळी फार्मसी करून भोंवता सगळी ब्लड टेस्ट करता. ती सगळी तयारी आमी केलेली आहा. आमचे प्रत्येक म्हयन्याक कॅम्प करपाक प्रत्येक आमकां इजी जाता. त्यामुळे अशी चिंतना की हो फक्त इलेक्शन खातीर टिमीक आहा इलेक्शन आयला सांगता म्हणून हे तुमकां प्रतिपूर्ण जातले आनी आमचे जे विचार आहा ते फक्त पेडण्या खातीर आसा. तुमी म्हणटलो हांव खंयसून येयलो हांव पेडणेचो. म्हाजो आजो 1935 म्हापशा वचून रावलो. म्हाजो आजो बाबा कित्याक तर कामाक म्हणटा तेन्ना हांगाच कामां नासली. आयज तीच परिस्थिती आहा. आयज जवळ जवळ 91 वर्सां जाली. आयज तेच रिफ्युजितात आमी कामाक म्हणून म्हापशा वचपाक सोदता पयस वचचें पडटा. तर आमी कामां निर्माण करया. आयज गरज आसा काळाची आमी कामां निर्माण करपाची. आयज गरज आसा काळाची भुरग्यांक फुडें व्हरपाची भुरग्यांक शिकोवपाची बरे शिक्षणाचे बरी वेवस्था निर्माण जावची. आरोग्य क्षेत्रांत शिक्षण क्षेत्रांत आयज आमची शेतां पडी रावता खंय तरी ते फुडें वचपाक जाय. तेचे आमचे कम्युनिटी फार्मींग मेकनायज फार्मींग किंवा आमी ऑर्गेनीक फार्मींग तेचेर लक्ष घालपाची गरज आसा. हे करना जाल्यार आमची शेतां वाचची ना. मागीर आमी विकतले जमनी आनी थंय बिल्डींग जातल्यो. आनी आमची जी प्रकृती आहा त्यामुळे आमची संस्कृती आसा ती प्रकृती सोंपता आमची संस्कृती सोंपतली. मला आवर्जून सांगावं असं वाटतं की इथे उपस्थित श्री वासुदेव पेडणेकर ते उपस्थित आहेत. त्यांनी नीट ही परीक्षा उत्तीर्ण केली
आणि त्यांना आर्थिक मदत डॉक्टर संजय कोरगावकर सरांनी केलेली आहे. आणि असेच भरपूर डॉक्टर्स आपल्या मतदारसंघातून, आपल्या पेडणे मतदारसंघातून व्हावे, हीच त्यांची सामाजिक बांधिलकी आहे. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.